आदर्श अटल ग्राम योजनेक नेत्रावळीचें नाव फुडें काडून 4 वर्सां जालीं, मात गांवांत आदर्श म्हणपा सारकें कांयच काम जाल्लें ना म्हणून राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसीन नेत्रावळीचो विशय वयर काडला. गांवांत धड लायट ना, मोबायल नेटवर्क धरून कितल्योशोच मुळाव्यो गजाली नात. नेत्रावळीक आदर्श गांव करपाक केंद्र आनी गोंय सरकार धरून आमदार पंचायती मेरेन सगली बीजेपी खंय फेल. अटल योजनेच्या हातूंत तांणी 10,000 कोटी तांणी मंजूर केले. पुणून ही गोष्ट जावन आतां 4 वर्सां जालीं. ह्या गोवाचो कांयच जालें ना, थंय सुविधा कांयच ना. फक्त तांणी आश्वासनां दिलीं, व्हडले व्हडले नेते आयले, पूण ताचे पूर्णत्वाचें कांयच जालें ना. तुमकां अटल ग्रामेच्या हातूंतल्यान तुमच्या गांवाची सुधारणा जातली म्हूण सांगली, पूण रियलिटी पळयल्यार आज हें कांयच जावं ना. फक्त हांगा प्रत्येक फावटी मंत्री येतात, तांची भाशणां जातात आनी ह्या मंत्र्याची भाशणां जातात, थंय तांचो सत्कारूय घडटात. सादी लायट गेली न्ही तर थंय हें कट जाता नेटवर्क. सेंट्रलाक आसा मोदी गव्हर्मेंट, तुमचो गव्हर्मेंट भाजपाचो गव्हर्मेंट. गोवा राज्यांक आसा तुमचो गव्हर्मेंट भाजपाचो गव्हर्मेंट. आमचे सांगेक वांटू आसा तुमचो MLA भाजपाचो MLA. इवन जी नेत्रावळी पंचायत आसा तातूंत जी पंचायत इज रूल्ड बाय BJP. आतां पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. मडगांव नावेलीचे रोजरी कॉलेजीन टेक्नोट्रॉनिक्स सर्त जिखली. वास्को जुवारीनगरची MES कॉलेज उपजैतिवन. आसगांवच्या DMC कॉलेजीन ही राष्ट्रीय पावंड्यावेली सर्त दवरिल्ली. A very important thing is keep it simple. I always ask this question, whether you have a pipe and robot or you have a stapler, which has changed your life more. I think we all have used a stapler. It's a very simple thing, yet it has got a profound impact on our lives. So sometimes you don't have to build something which is complicated. Something which is very simple is important. But what you need to do for that is focus on the end application. Winning or losing is not important, but what is important is to take part and keep on trying. If you don't try, you will not know where you stand. युवा कोंकणी साहित्य संमेलन साखळे सरकारी कॉलेजीन शेनवार आयतार 2 दीस जातले. ह्या शेनवार आनी आयतार अशे 2 दीस साखळे युवा कोंकणी साहित्य संमेलन जावपाचें आसा आनी ताजी तयारी आज ऑलमोस्ट म्हणजे जावपाचे वाटेचेर जाल्ली आसा. कोंकणी अकॅडमी बरोबरूच साखळे महाविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय, ते ह्या सगळ्या आयोजनात वांटेकार आसात. गोवा सीफेरर्स सेल घडोवंक गोंय सरकारान निमणी मान्यताय दिली. बोटींचेर काम करतल्यांच्यो मागण्यो तडीक लावंक म्हूण ही समिती नेमल्या. Already the shipping ministry has constituted a think tank, an advisory body to go into all the issues that concerns the shipping ministry, which also includes the issues relating to the seafarers. So therefore I am quite hopeful that all the issues which have been resolved here, I will take up these issues with the Honorable Minister, and during the course of the meeting that we are likely to have with him, all the issues will be resolved. Bureau report Prudent. पणजे मळ्यांत मारुतीगडार जात्रा सुरू. दिसभर पुजा, आरती आनी बाकीचे धर्मीक विधी सुरू जाले. मारुतीक तेल घालूंक फांतोडेर सावन लोकांच्यो गडार लायनी लागल्यो. गडावेल्यान मळ्या मेरेन जात्रेची फेरी भरल्या. जात्रेची फेरी 5 दीस आसता. पळयात मळ्यांतली जात्रा. सिंधु जल गगनी गडाळिले ब्रह्मांड धाके त्रिभुवनी सुरवर नर निशाचर त्या झाल्या पळणी. जय देव जय श्री हनुमंता, ओ स्वामी हनुमंता, तुमचे नी प्रसादे नभिकृतांता. जय देव तुमली पाताळे उठिला प्रतिशब्द, थरथरिला धरणी धर्मानी खेद. कडकडीले पर्वत उडगण उच्छेद, रामी रामदासा शक्तीचा बोध. जय देव जय श्री हनुमंता, ओ स्वामी हनुमंता, तुमचे नी प्रसादे नभिकृतांता. जय देव इतल्याने खबरांची तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.